अजाप जातलो तुजें जिवीत कितलें बरें जावपाचें तें जर तुवें थोडें भोव बदलप केल्लें तर तुज्या मनाचे अवस्थेन. आनी म्हाका थावें जाला की कितली वायट मनाची अवस्था आमची जावंक येता ती आनी कितली बरी जी आमकां आसपाक जाय की आमी दर दीस आमची मनाची अवस्था बदलूंक गरज. तूं जाणें चड सोंपें एक उदाहरण असमाधान जावंक अशें न्हय तुका दिसना? मातशें तेमीस, मातशें गुणगुणोवंक, तुजे लागीं आसा तातूंत दादोशी जायना जावंक, चिंतून तुका आनीकूय जाय आसलें. बरें, म्हाका तुमकां आदार दिवंक तुमची मनाची अवस्था सुदारूंक. जर तुजें मन सारकें ना, कोरेक आयज राती तुका न्हिदोंक आगोड जातलें, फकत उगडास दवर तो घर नासलेलो कुटुंब जाका न्हीद पडलो नासली. तो तूं ट्रॅफिकेन शिरकोला तो निराशी जायनाका. संवसान लोक आसा जांकां एक मोटो चलोवन व्हड भाग दिसता, तांकां व्हडलो भाग दिसता. काम करता थंय तुजो दीस बरो वचोंक ना जाल्यार चिंत त्या दादलाचे जो 3 म्हयने जाले बेकार आसा. जर एके त्रास हाडलेले सोयरीगोतीन तूं आसा, चिंत त्या मनशाचे जाणी मोग पोंग ना. जर तूं दुखी आसा, तुज्या बॉसान तुका 4 दीस काम आनी 3 दिसांची रजा दिवंक ना म्हूण चिंत ते उस्तोरेचे जी कश्ट उरता दिसाक 12 वरां सुमाराचे 7 दीस फकत सुमाराक $10 एक गरीब देशांत आपल्या कुटुंबाक पोट भरूंक. सो तुजे मोतर बळण पडला, आदार मेवता थंयच्यान एक व्हडलो मील पयस चिंते आरेन दवरला ताचें जाका तो सोयेक हाडपाचो ते वाट चलोवंक. सो आयज तूं ह्या कॉन्फरन्साक आयला तेन्ना तुका पाक करूंक सुवात मेळोंक ना आनी तुवें तारकार केली तुका कांय वाट चलचें पडलें म्हूण जाल्यार वेळ जालो तुजी मनाची अवस्था तुवें बदलूंक. सो रातच्यान तुका एक नवो धवो केस दिसलो, चिंत त्या किमोथेरपी केल्ल्या कॅन्सराच्या दुयेंतींचेर जी आशेता आपल्याक कांय केस आसोंक. सो तूं निराशी जाला कित्याक तुज्या जिविताचे आपोवणे वयर तुज्यान थारोवक येवंक जायना. आर्गां दी. कांय लोक आसात जी तितलो तेंप जिवंक ना, तांकां संदी मेळोंक चिंतूंक ताचें जिवीत आपोवणें कितें तें. सो तूं एक बाली कोणाच्या क्रोध, नेनारपण, ल्हानविकाय व असुरक्षीतपणाची उगडास तर आनीकूय वायट जावपाचें तूं तो मनीस जाल्लो तर. मनाची अवस्था जिन्सा भासांची आसता. सारकी अवस्था, नाकारतमाक अवस्था, दादोशी, असमाधीक, गोरवी, वोटपणाची जबाबदारी, बेजबाबदारी, आभाराची, नाकारणेची, काकुतीची, बोगसोवपी, स्वताचे चुचुरे करपी हें लिस्ट वेता ऑन आनी ऑन. पूण जर तुज्यान तुजी मनाची अवस्था जेजून आपली मनाची अवस्था दवरलेली ते पोरी दवरूंक जाता आनी तो सगळ्याकूच आमचो नमनो जावंक जाय. फिलिपकारांक 2 म्हणटा, असलीच मनाची अवस्था आनी खालतें मन तुजें थाय आसूं जे जेजू क्रिस्ता सोवें आसलें. तुका जावं दी तुजो उदाहरण खालतिकायेचो आनी दर एका दुसऱ्या अवस्थेचो. हांव तुका आयज सांगता की जर तुज्यान तुजी मनाची अवस्था बदलूंक जाता दर दिसा विशीं तुज्या जिवितान कितेंय जाल्यार पासून तुज्यान तरी तुज्या जिविताचो आनंद घेवंक जाता. हांव तुका एक प्रश्न विचारता. तुजो प्रश्न खरेंच तुजो प्रश्न वा तुजी मनाची अवस्था तुजो प्रश्न सोवे तो तुजो प्रश्न? आनीक एक फावट, तुजी मनाची अवस्था खरेंच तुजो प्रश्न? म्हणजे तुजो प्रश्न खरेंच तुजो प्रश्न? तुका खबर आसा की संवसारान लोक आसा जांचो प्रश्न तुजेच प्रश्न सारको तरी तुजे कीन ती कितली खोशी आसात आनी कांय लोकांचे प्रश्न तुजे कीन वायट आसात आनी तरी ती जायतींच खुशाल तुजे कीन. आनी हे प्रश्न विशीं न्हय पूण त्या प्रश्नांक कसो फुडो करचो ताचेर निर्णय घेवंक. तुजा न्हय आयचो हो निरोप न्ही बरो ना, ताचे कीन कोलाय कांयच ना, ताचे विशीं घुसपाक गोंडोल ना. पूण हाची आयज तुका सोजमुनी मेलो तर हांव सोत मानता की तुमी जायतीं जाणां जी खुशाल नात आनी शांती ना जावन जिवितान उदरगत करूंक पावना तर तुज्यान तुजी मनाची अवस्था देवाचे खोशे पोरमोने चलयत तर तूं अजाप जातलें. तुमच्या जिवितान कितें घडोवंक शकता. तुजें चिंतप बदलत तुजें जिवीत बदलता. तुजी मनाची अवस्था तुज्या चिंतनाची वाट परती कोत्तेली. तूं वस्तू विशीं चिंतपाक कसो निर्णय घेता ताचेर आटापलेलें आसा. तुजी मनाची अवस्था सगळ्याचेरूच परिणाम हाडटा. तुजेर परिणाम, तुज्या सरभोंवती आसलेल्याचेर परिणाम, चड करून तुजें दिसप आनी तोंडार दिसलेली दशा. कोणाची मनाची अवस्था सारकी ना तें गमोंक वेळ लागना. विमानाक एक माकना आसता जाका म्हणटात अवस्था दाखोवपी. आतां तुका दिसत तो उंची दाखोवप म्हूण पूण ताका अवस्था दाखोवपी म्हणटात. आनी त्या विमानाची दशा दाखयता
दारे सोवे. जेन्ना विमान चडटा ताका नाक वयर अवस्था म्हणटात, कित्याक विमानाचे नाक दारे वयर उखललेले आसता. जेन्ना विमान सकयल येता ताका म्हणटा नाका खाला अवस्था, कित्याक विमानाचे नाक दारे खाला आसता म्हूण. आतां सजमोनूय की दार म्हणजे माध्यम. सो आमकां नाक वयर अवस्था आसल्यार जाल्यार आमचें जिवीत माध्यमा वयर आसा. सो आमकां नाका खाला अवस्था आसा जाल्यार आमचें जिवीत माध्यमा सकयल. तुका कसलें जिवीत जिवंक जाय? वय जॉयस, म्हाका फकत देवान म्हाका आशिर्वाद आनी बरें जिवीत दिवंक. बरें, तर तूं तयार आसा दोर दिसा तुजें चिंतप मुदार करूंक आनी मनाची अवस्था बदलूंक. तर सकाळीं थोडो वेळ घे, तुजो वेळ देवा थाय दिताना तुज्या कामाक वेचे वाटेर आनी फकत चिंत, देवा म्हज्या जिवितान कसलो तरी भाग आसा जाची मनाची अवस्था मुदार करची पडत. उपरांत लोकांक तुका विचारतोस आयज तूं खंय आसलें, तुज्यान म्हणून येता हांव मनाची अवस्था मुदार करताली आनी इश्टा म्हाका ताची गरज आसली. कोणाच्यानूय आपली मनाची अवस्था बदलूंक जाता जो ताका ती बदलची जाय. एफेसकारांक 4:23. तुमच्या काळजाची आनी मनाची सारकी नवसरणी करात. दोर वेल्यार ताची मनाची आनी आत्मीक अवस्था. आतां परत या पळोवंक वर्स 22. खोट्या वंडोवणाय वरवीं पाट जायत वेता ते तेचे आदले पोन्ने पाटकी सोयम सोडून दिवचे. तो म्हणटा आदले मात्रेक सोड, आदले म्हाताऱ्याक सोड, आदले जिवीत सोड, तूं वागताले तसो वागो नाका. आतां वाचूया वर्स 24. आनी देवाच्या सारक्याची रोचलोली ताका मानतात तसल्या जिविताची आनी पवित्रायेन चलपी नवी मनशां जायात. तर वर्स 22 म्हणटा म्हाताऱ्या परी वागपाचें बंद कर. वर्स 24 आनी तुका रोचला तसली प्राणी जावंक सुरू कर. पूण वर्स 23 एक पूल जो म्हाताऱ्याचें वागप नव्या मनशाच्या वागपा मोदें आसा. परत वाचूया वर्स 23. तुमच्या काळजाची आनी मनाची सारकी नवसरणी करात. आसा तुजें मन आनी आत्मिकतायेची अवस्था. तूं जाणय तुजें येसवण जावप जिविताच्या मनाच्या अवस्थाचेर आटापलें न्हय तुज्या खूद अवस्थाचेर. दुसऱ्या परी तुका देणी आसात वो ना ताची दास्ती काडूंक गरज ना. कोणी कामाक तुका दुसऱ्या इतले देणे आसना जायत आनी देंवचार तुज्या मनान घालतलो. वय तुका संदी मेळोंक ना कॉलेजीक वचोंक, देखून तुका मेवकार वचोंक केदींच मेळचें ना. वो तूं जाणय हांव तुका सांगता, जर कंपनींत सगळे परस तुजी मनाची अवस्था बरी आसल्यार तुका तांचे परस अदीक येस मेळटलो. हांव चड खोशी काम करूंक कोणाची मनाची अवस्था व्हड आसा तांच्या सांगाता. कोणीक ती चड हुशारीक मत न्हय जायत आनी कोणे सगळे सजमोन घेतला आनी इश्टात ताच्या सगळ्यांक पिशार काडूं येता आनी 25 वेगवेगळ्यो वावर करूं येता. पूण इश्टात तांची मनाची अवस्था एक गानेरी गोरविकायेन भरली हांव सगळे परस बरी अशी आसा. तूं अजाप जातले पवित्र आत्मा तुज्या सांगाता कसो एक जाता तो जरी तुवें सारकी मनाची अवस्था दवरल्यार. म्हाका काम करूंक जाय त्या लोकांक सांगता तांची मनाची अवस्था खालती आसा. एक उपकारी आटोवपी, एक नीट अवस्था, एक जबाबदारेची अवस्था, अवस्थाची एक वालेरी कोर. सो जिविता सवय तुवें तुजे मनाची अवस्था विचून काडल्यार हातूंतली खंयची गितां तूं सोर सकाळीं उठ्ठोच गायतलें. मेक द वर्ल्ड गो अवे, raindrops keep falling on my head, I'll do it my way. Oh, what a beautiful day. Oh, what a beautiful day. आतां म्हाका तुमकां सांगूंक जाय की देव आनी म्हज्या काजाराचे सुरवातेक जेन्ना देवाक खरेंच सहयोग मेळ्ळो म्हजेर वावरूंक, हांव एक गंभीर वायट मनाची अवस्था आसलेली ओस्तोरी आसली. दुसरे वाटेन देव खुशाल आनी थीर आनी तो फकत तूं जाणय तो 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 उठल्या आनी कांतार म्हणूंक लागता आनी हांव खरेंच म्हाका ओगी राव म्हूण सांगपाचें. सकाळीं उठ्ठोच तुवें कांतार म्हणूंकूच जाय मिस्ता. म्हाका चिंतूंक जाय आसलें म्हज्या प्रश्ना वयर
आनी म्हजे सवे कोणेच कितें केल्लें तें आनी तांकां परतून दिवंक आनी कितें करपाचें तें आनी आयकोंक गमूत दिसता. पूण हें खरेंच एक सोत. म्हाका तें आयकोंक नाका आसलें. बरें तूं हें जाणूय, म्हाका दिसता दुन्याक वाज आयल्यात तुजें हें आदलेंच कांतार आयकोंक. आनी स्तोत्रां खुबश्या जाग्यार म्हटलां, देवा थंय एक नवें गीत गावया. देखून हांवें तुका एक नवें गीत बरयलां. पळय, जर तुज्यान तें गावंक शिकोंक जाता जाल्यार म्हजे वाटेन कितें आयल्यार परवाना, हांव बरो दीस सारतलो, सगलें सारकें जातलो, म्हाका पगार वाड मेळत. हांव तुका सांगता, म्हाका खात्री आसा मागणे कोत्तेले जोमे म्हज्या पाटल्यान आसतले तांचो मुकी गावपी जावंक. तूं जाणा, संवसारांत सगळीं खुशाल जावंक सोदता. म्हणजे खरेंच जेन्ना तूं ताचें चिंतल्यार तूं खुशालपण विकतें घेवंक तूं कोत्ता वा स्वता खुशेच्या नादार खेलोंक सोदता. तूं खुशालपण विकतें घेवंक सोदता. खरेंच आमकां सगळ्यांक फकत खोशी जावंक जाय. म्हणजे तुज्या जिविताचो मुखेली हेतू होच सांग फावो. पूण एक चूक आमी कोत्तात ती चिंतून आमी थंय कशी पावतली काय म्हूण. तूं जाणूय, मृग जात कितें तें अशें तूं भायर अरण्यांत आसा आनी तानेल्या आनी सूर्य एकाच वाटेन जगसत आनी ताची किरणां अरण्यांत पाट बीन जाता आनी अशें दिसता खरेंच अरण्यांत उदकाचे तोले आसा म्हूण. आनी म्हाका खात्री आसा तुमी ती अरण्यांतलीं चलचित्रां पळयल्यांत. चोय लोक जो ताणेन मरपाचो आसा थंय वचोन उदकाचे तोले म्हूण दिसले, तातूंत उडकी मारतात आनी रेवेन पावूंक लागतात आनी निराशी जाता. बरें, हांव तुका सांगता, मृग जाल पाटल्यां धांवलीं म्हज्या जिवितान आनी दुडू आसलें हांव खोशी जावपाची म्हूण सोंसतालीं. आनी तें जावना. फाटलीं वर्सां हांव नियाळ्ळ्यार जेन्ना हांव शिर्वीस करी, ऑफिसान काम करी, तर म्हाका शिर्वीस करूंक नाका आसली. तर हांव खोशी जावपाची. आनी तेन्ना देवान म्हटलें, बरें तर तूं शिर्वीस कित्याक सोदिना. तर मागीर हांवें म्हटलें, वय केन्ना एक पावटी घरांतले भायर वचोंक हांव खोशी जावपाची. चलात. त्यो संवसारान म्हाका एकसुरे सोडलें हांव खोशी जावपाची. सो देव बदलपाचो हांव खोशी जावपाची. जेन्ना शेकी हांव मिनिस्ट्रीन आयली, तर म्हजी मिनिस्ट्री वाडलेली, तर हांव खोशी जावपाची. आनी म्हज्यान तुका सांगो येता, आनी हें हांव काल सांतान सोत मानता, तुजो प्रश्न खरेंच तुजो प्रश्न न्हय. वय म्हाका दिसता 1 मिनिटाक आमकां ताचेर थांबचें पडटलें, वय न्हय. कित्याक हांवें तोजवीत केली तुमकां एक कुलेर बोर तरकारी दिवंक, आनी ती तुज्यान घेवंक जावंक ना. तुजो प्रश्न खरेंच तुजो प्रश्न न्हय. म्हणजे हांव तुमकां सोच सांगता, तुजो प्रश्न तो तुजो प्रश्न न्हय, पूण तुजी मनाची अवस्था, तुज्या प्रश्न सवे होच तुजो प्रश्न. तुवें वस्तू ठिकाणार घालूंक जाय आनी आमी चिंतात की आमकां जिवितान आवडना ताचेर आमी अदीक लक्ष दितात आनी ताचेरूच मन दितात. आनी तें इतलें व्हड जायसर तें आदी नासलेलें त्या परस व्हड इतलें व्हडलें जाता आनी पडलें तशें नासलें. हांव तुका ल्हान काणी वाचता तें शीत कोत्तात सारकें दृश्टीकोन आसोंक. मोगाल मायानी पाय. हांव कॉलेजीक गेल्याक हांव जाणो हांव बरोवपान पाटी आसा आनी म्हजी चूक हांवें चिंतूंक ना म्हूण ह्या आदी तुमकां चीट बरोवंक. देखून हांव तुमकां हे चिटीन सगळी बारीक खबर दिता. पूण ही वाचच्या आदी उपकार करून बसात. तुमी बसल्यात न्हय, उपकार करून बसच्या आदी चीट वाची नाका. बरें, हांगा पासून बरें आसा. हांगा पावताच आमच्या न्हिदपाच्या बागाक एक उजो पेटलो आनी हांवें म्हज्या जोन्यांतली उडकी मारली आनी तकलेक जोखम फ्रॅक्चर जालो. पूण आतां पेकला. म्हाका आतां दिसाक एकूच पावटी तोकल्याची फोडाफोड जाता. नशिबान म्हज्या न्हिदपाच्या बागाचो उजो आनी म्हजी उडकी एका पेट्रोल पंपाच्या काराब्यान देखली आनी तो धांवून येवन म्हाका हॉस्पिटलान गेले आनी भेट दिवंक येत रावलो. हांव हॉस्पिटलांतले भायर सोदतच म्हज्या उलपल्या न्हिदच्या रुमांत परिस्थितीक लागून म्हाका आनी खंय रावचें पडलें. तर ताणें आपलो बेसमेंट म्हाका दिलो रावंक. न्हिदपाचो एक जागो तो लागचो ल्हान आसा पूण सारको आसा. तो एक बरो भुरगो आनी आमी मोगांनी पडल्या आनी काजार जावपाची येवजण केल्या. आमी सारकी तारीख थारावंक ना, पूण म्हज्यान गरबेसपण दिसून येवच्या आदी जातलें. वय मा आनी पावय.
हांव गोरबेस्त आसा. हांव जाणो तुमी शापाय शामाय कितली जावंक आशिल्ल्यान आनी हांव जाणो तुमी भुरग्यांक येवकार दितली आनी तुमी म्हजी काळजी घेतल्या हांव भुरगीं आसता तशींच ताची घेतल्यात म्हूण. कारण आमच्या काजार मातशें फुडें व्हरोंक तें म्हज्या मोग्याक मातसो वसो लागला आनी तो म्हाका लागलो हांव काळजी घेवंक ना म्हूण. हांव जाणो तुमी ताका उक्त्या हातांनी आमच्या कुटुंबार येवकार दितली म्हूण, कित्याक तो दोयाल आनी जरी चड शिकोंक ना तो आशेचो. जरी तो आमच्या धर्माचो आनी जातीचो न्हय. हांव जाणो तुमी सदांच सजमीकाय दाखयला म्हूण देखून हाचेर तुमी उचांबोल जावची ना. शेकीमा आनी पाय आतां हांवें तुमकां सगळें सांगलां म्हणटूच म्हाका तुका सांगोंक जाय न्हिदपाच्या भागांत उजो लागोंक ना. म्हाका जोखमो वा फ्रॅक्चर जावंक ना. हांव हॉस्पिटलान नासली. हांव गोरबेस्तूय ना. म्हाका वसोय लागोंक ना आनी म्हज्या जिवितान मोगूय मातूय ना. पूण एक मात हांव इतिहास आनी विज्ञानान नापास जाली. आनी म्हाका जाय आसलें तुमकां सारकी दृश्टीकोन मेळोवच्या. तूं जाणोय ती मा आनी पाय कितली खोशी जाली ती. ओ देवा कारगा, ते फकत इस्कॉलान नापास जाला. ओ देवा कारगा, ओ देवा कारगा. आनी जर ते फोनार तांकां सांगलें न्ही इतिहास आनी विज्ञानान नापास जालें म्हूण तीर चावोवपाची, रागार भरपाची आनी उचांबोल जावपाची, बोमाव मारपाची आनी सगळी स्पिशी कशी चावोवपाची. कोणेक आयज तुका इल्या विसवयाची गरज आसा. तुज्या प्रश्नाचेर नदर मारूंक सारकी दृश्टीकोन दवरून संवसारान कितें चलता त्या बदल आनी लोक कितें सांगता आनी सोंसता त्या तें पळोवन हांव परत म्हणटा, तुजो प्रश्न तो खरेंच तुजो प्रश्न न्हय. ती तुजी मनाची अवस्था तुज्या प्रश्ना विशीं. हो तुजो प्रश्न. पळय मनाचे अवस्थाचें वटपण तें हें. ती तुजी अवस्था तुज्यान ती बदलूंक जाता. तुज्यान खरेंच तुजी अवस्था बदलूंक जाता. तुज्यान खरेंच तुजी अवस्था बदलूंक जाता. विक्टर फ्रँकल जर्मनीच्या एका दुमाला दितल्या कॅम्पान आसतना म्हटलें मनशाच्या सुटकेचो शेवट आनी तो जो कोणाच्यान काडूंक घेन वचो ती मनाची अवस्था पसंती करूंक खंयच्याय परिस्थितीन. दुमालाच्या कॅम्पान पासून ताणें निर्णय घेतलो म्हजे लागीं कितें आसा जें तुज्यान व्हरोन येजो. तुज्यान म्हजें जेवण, म्हजें न्हेसप व्हरो येता, तुज्यान म्हजी खाट व्हरो येता, तुज्यान म्हाका एकसुरो दवरूंक जाता, तुज्यान म्हाका कडो खास लावंक येता. पूण म्हजे लागीं कितें आसा जें तुज्यान व्हरोन येजो. म्हजी मनाची अवस्था बरी आसा आनी ती तुका मेळची ना. पळय हांवें तुमकां सांगलां आयज मनाची अवस्था मुदार जातली म्हूण. सगळीं फकत खुशाल जावंक सोदतात आनी खरेंच पळयल्यार बायबल बोबर आनी बोगोर सांगता तुका बरें दिसना तशें म्हाकाय बरें दिसना. पूण तें परत आनी परत सांगता जेन्ना आमकां त्रास आनी दमलो आसता तेन्ना खुशाल जावंक. जेसून जॉन 16:33 म्हटलां संवसारान तुका दुमालो आसतलो. ही एक बासावणी आनी उपरांत ताणें म्हटलां खोशी जा. आभार. खोशी जा. कित्याक जरी तुका प्रश्न आसात तुका हांव आसा. संवसारान तुका त्रास जातलेच. सगळ्या संवसाराक त्रास आसात. पूण तुजेर खोशी जावं येता कित्याक जेसून मुला हांवें संवसाराचेर जोयत व्हेला. आमी आमच्या प्रश्ना वयर इतली दास्ती काडपाची गरज ना. आमी फकत खोशी जावंक जाय की त्यो आमच्या जिवितान आसा म्हूण. पाटली कोण म्हाका म्हटलां वय हें एक बरें व्हडलें प्रश्न. वय म्हाका दिसता आमी देवाचेर विस्वास दवरूंक जाय. आनी हें म्हाका पत्तें अशें दिसलें. आनी हांवें म्हटलें कितें तुजा न्हय हें म्हणून हांव थकलीं. लोकांनी हें म्हटलां हांवें आयकलां आनी थकलीं. आमी फकत देवाचेर विस्वास दवरूंक नाका. ताचो विस्वास आमचे थंय आसता. देवाचेर विस्वास दवरपाची संदी आमकां मेळल्या. केदें व्हडलें बाग आमकां विस्वाशी देव आसोंक आनी जाणो जावंक तो आमचो मोग कोत्ता म्हूण. जाका सगळी जाणव आनी बुद्धी आसा सो सगळ्यो सुवातांचेर सगळो वेल आसता. सो एक किनाक पासून आमचे वयलो दोलो काडिना. आमकां प्रश्न आसतात पूण आमकां देव आसा. नास्तीक आनी और भावांताक प्रश्न आसतात आनी आनीकय प्रश्न आनी प्रश्न आनी प्रश्न आनी आनीकय प्रश्न आनी अपेक्षा ना आनी थारावो ना आनी ते आपले पुरे जिवीत मृग जला पाटल्यात धांवत आसतले.
आनी मागीर ते निराशी जातले तांकां गोंतूच वय हांवें तें अशें जातलें म्हूण चिंतूकूच नासलें. जेकब 1 म्हज्यान हाचेर नदर मारल्या बगर रावोन येजो. पळय, तुका खात्री जावंक जाय की तुका प्रश्न आसुनूय तुज्यान आजुनूय खोशी जावं येता, कित्याक तुका खात्री ना तर तूं केदींच खुशाल जावपाक ना. पळय जॉयस, पूण म्हाका दिसता होच तो प्रश्न हो हांगा आसा. पूण हांगा अशें दिसता आनी हांव अशीं चिंता. पूण म्हाका अशेंच दिसता आनी अशेंच चिंता. म्हाका आयज उलोवंक नाका तुका कशें दिसता, तूं कितें चिंता त्या विशीं. म्हाका उलोवंक जाय जानवाय विशीं. तूं कोणाक वखताय, संवसार कितें म्हणटा, मातशें आनीक खोलायेन जिवया. तेव्हा सवे आमची सोयरीगत आनीक मजबूत आसूंक जाय. आमच्या चिंतनान आमचो गरजो आमकां कितें दिसता हाचे मुखार वचोंक जाय. आमच्या काळजाचे खोलायेकथान आमी जाणो जावंक जाय. हांव देव विस्वाशी म्हूण जाणो जायते फावटी विश्वास पळयला परत आनी परत. सगळ्याकूच जास्ती पडले अमेरिकी ग्रीनाचेर ताबो घातला ताचेर आनी ते खबर जायना जाल्यार कितें जातलें, आनी बँकांनी कितें जातलें, आनी स्टॉक मार्केटान कितें जातलें. आनी तूं जाणा हांव म्हणून ना बुद्धी बिलकूल उजार करूंक फावना, पूण तूं जाणय देवाची एक येवजण आसा आनी हांव नकलो ती कसली ती, आनी घडीक म्हाका ताची पर्वा ना. तोरूय ती एक बरी येवजण जातली. आनी देव आजून आमची काळजी घेतलो खंयच्याय वाटेन. पूण जर आमी करूंक जाय तें केलां तर देव आमची काळजी घेतलो. वर्स 2 जेकब 1:2 म्हज्या भाव भयणीनो, तुमचे जिन्सावर कोश तोग येतात तेन्ना तुमकां लेगून एकदम खुशाल जावंक तुमकां बरें कारण आसा. तुका सगल्या तरेचे त्रास येतोच एकदमूच खुशाल जा. खुशाल जा. पयले तुमी ताल्यो बंद जालो म्हूण. कित्याक म्हळ्यार असले भावार्थाचे परिक्षेन जेजूचेर तुमचो भावार्थ हालो ना जायत जाल्यार भावार्था पासत कसली पिडापीड मध्ये तुमी अदीक थीर आसतल्यात. वय म्हाका गमन आयलें पाशियेंस आनी थीर जावच्या आदी म्हाका बऱ्योच वस्तू करच्यो पडल्यो. पूण पळय, देखूनच ते आमचे पासत बरे असतात. ते कठीण दीस आमच्या जिवितान आमकां अनुभव दिता आनी आमकां सामग्री मेवता देवान आमचो उपयोग करूंक फुडाराक. जेन्ना तूं कठीण दोशेर आसता तुज्यान म्हणून येता देवा हें म्हाका आवडना, हें म्हाका बरें दिसना, पूण तरी आसतना हांव खुशाल जाता कित्याक हांव जाणो ह्या उदेशी म्हाका कसलो तरी फायदो जातलो म्हूण. म्हाका आंतून कितें पूण मेवतलें, हांव आनीक शाणें जातलें. हे काबार जातोच हांव तुका आनीकय बरी वखतली सुरू जावच्या आदी. आनी हांव तुका उत्तेजन दिता ह्यो वस्तू व्हडल्यान म्हणूंक, ताका बऱ्याक पडोंक म्हणूंक हें बरें दिसना, हें दुखता देवा. आनी म्हज्या बऱ्या सैमान हांगा आसूंक जावंक आवडना. पूण हांव जाणो तुजी येवजण आसा आनी हांव जाणो म्हजे भितर तूं कितें पूण बरें कोत्तलो म्हूण. आनी सारको वेळ पावतच तूं म्हजी परिस्थिती बदलतलो. अशें जावंक म्हज्यान तुमकां सुरू करूंक जाता कांय वस्तू व्हडल्यान म्हणूंक. आनी तुवें म्हणटोच जेन्ना तूं व्हडल्यान उलोवतस जे परी देवाक जाय तुज्या उतरा प्रमाणे तुजी भावना आनी तुजें मन बदलतलें वो तुज्यान असोच बसन तुका दिसता. आनी हांव चिंताय तूं कितें चिंताय तशें जावंक दिवया. वाच 1 पेद्रू 3:14. तरी देवाक मानता ते भाशेन जेवचे खातीर तुमकां कितेंय भोगचें पडलें जाल्यार तूं सुभागी. तूं खोशी आसतलोय, तूं सुभागी आसतलोय. तांच्या धोमकेक तुमी भियेनाकात आनी भियेनाकात तांचे विरोध वचोंक. जरी तूं सारकी वस्त कोत्ताय आनी ताचे पासत त्रास भोगताय. आतां तूं जाणय म्हजी तकली अशी बागोवता कितें पूण आंतून वायट आसा. जर हांव सारकी वस्त कोत्ता जाल्यार म्हाका सारको परिणाम मेळोंक जाय. सारकें केल्यार म्हाका आशिर्वाद जाय. वय तो म्हणटा तुजेर आशिर्वाद आसा, तुजे दुसऱ्या भाशेचो आशिर्वाद आसा. म्हाका दिसता आमच्या जिवितांत सगल्याकीन बरी वस्त जावं येता हांवें देवाक केल्या सुमनान म्हणलें. हांवें म्हटलें व्हडांतली वस्त जी देवाच्यान आमकां शिकोवंक जाता ती शिकोवंक कशें खोशी रावंक जेन्ना आमकां जाय तें जायना.
बरें आमकां सगळ्यांक वेळवेळार मनाचे अवस्थाचे बदलप जाय. तर म्हाका जाय तुमकां उत्तेजन दिवंक देवाचे कशे पोरमोने तुजी मनाची अवस्था मुदार करूंक आनी तूं अजापतले कितल्यो बऱ्यो घडण्यो सुरू जातल्यो ते तुज्या सोयरी गुतून तुज्या जिवितान. तुज्या जिविताच्या दर एका भागान पेकोवप हाडटा. आतां हो ल्हान संदेश येता. म्हाका तुमकां आनीकय थोडें सांगूंक जाय. तर उपकार करून आमचे बरोबर रावात. जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीजान तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्याक आमी देव बरें करून म्हणटाव. ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रीजांक आदार दिलो म्हूण सांगाताक आमी बुकेलांक जेवण दिताव, गरिबांक न्हेसोन दिताव आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हँजल परगटाव. आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org. आयजूच तुमच्या मागण्यांची उन्नती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं. पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारान परगट करूंक.